अंदू वर्साक पावसाच्या उणावाक लागून वातावरणात बदल पळोवपाक मेळटा। जर ह्याय वर्सा जाय तसो पावस पडलो ना तर फुडें कशी कितें परिस्थिती निर्माण जावं काय असो प्रश्न पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उपरासला। ह्या वर्सा जून ते ऑगस्ट मेरेन पडिल्ल्या पावसान जरी गोंयची सगळीं धरणां भरिल्लीं आसात, मात असोच जर पावसाचो उणाव उरलो जाल्यार न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडची ना, जाका लागून फुडाराक लोकां खातीर खूब वायट परिस्थिती निर्माण जातली अशी भिरांतूय पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायल्या। देखून ह्या नैसर्गिक उदका स्रोतांचे संरक्षण करपूय तितलेच म्हत्वाचे अशें केरकाराचें म्हणणें। म्हणजे गोंयांत जो पावस पडटा तो जून ते सप्टेंबर ह्या 4 महिन्याच्या कालखंडात जो पडटा, पूण अंदू कितें जाल्लें आसा की जवळ जवळ 70% पावस जो आसा हो जुलय म्हयन्यात पडलेलो आसा। म्हणजे जून ते जुलय हो जो कालखंड आसा तितून पडलेलो आसा। थोडो जो आसा तो ऑगस्टान पडलेलो आसा आनी आतां कांय दीस जाले पावस गायब जाल्लो आसा। आमी जर गेल्या वर्सा पळयलें, गेल्या वर्सा जवळ जवळ 10% पावस जो आसा तो कमी जाल्लो आसा। म्हणजे जवळ 2700च्या 731 सुमार मिलीमीटर पावस आसा तो जाल्लो आनी 10%चो तुटवडो जो आसा तो आमकां डेफिसीट जे आसा ते जाणवलेले। खरें म्हणजे गोंयांत आतां ह्या वर्सा जो पावस आसा तो कमी जाला आनी फुडें कशें कितें जातलें हें कळपाक खूब कठीण परिस्थिती येतली जर ही स्थिती अशीच रावत जाल्यार। कारण आमी जर पळयलें जाल्यार गोंयची सगळीं धरणां भरलेलीं आसा ह्या म्हणजे पावसान, पूण येणारो जो कालखंड आसा त्या येणाऱ्या कालखंडात खूब परिस्थिती बिकट जातली। आमी जर सांखळे जर गेले जाल्यार सांखळे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी पोडोशे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ज्या वाळवंटी न्हंयचेर आसा त्या न्हंयची परिस्थिती जी आसा ती खूब कठीण जाल्लेली आसा। कित्याक आतां सद्याक तेंच्यांनी ज्यो प्लेटी लायल्लेल्यो आसा आपल्या वसंत बंधाऱ्यांच्यो, त्यो प्लेटी लावन उदक जे आसा ते उदकाची लेवल इतली कमी जाल्लेली आसा की त्यो जॅक व्हॅली जे आसा ते जॅक व्हॅलींक प्रतिकूल परिस्थितीक सामोरे वयचें पडटा आनी ताका लागून प्लेटी बसून तेंच्यांनी आतांच हें उदक जें आसा हें उदक त्या जॅक व्हॅलीन वळोवपा खातीर प्रयत्न केल्लो आसा। आमी जर ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट पळयलो किंवा गोंयच्या साळावली वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचेर जर लक्ष दिलें जाल्यार आमकां कळटा की पुराय दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत ज्या उदक जें आसा तें ज्या न्हंयांतल्यान मेळटा त्या न्हंयांची परिस्थिती सामकी प्रतिकूल जाल्लेली आसा आनी हो जो 30% पावसाचो तुटवडो जो आसा तो जर असोच उरत जाल्यार म्हाका दिसता की परिस्थिती खूब बिकट जातली गोंयांत आनी आमी आमचे नैसर्गीक स्रोत आसा ते जर आमी सुरक्षीत दवरूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की येणारो कालखंड जो आसा तो आमच्या खातीर खूब प्रतिकूल आसतलो। आमी गांवां जे झरे आसात, मागीर बांयो आसात, मागीर तळी आसात, हेंचें संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर कृतीबद्ध कार्यक्रम आमकां आपणावंक जाय आनी तो जर आपणावंक ना जाल्यार खूब परिस्थिती बिकट जातली। जर अंदू पळयलें जाल्यार लक्षांत येता की जायत्यो न्हंयो ज्यो आसा, जायत्यो व्हाळ ज्यो आसा हेंचे उमळ जो जावपाक जाय आसली ती उमळ जावंक ना। म्हणजे पयलींच्या तेंपार पावस पडटालो आनी हो पावस सगळो जो आसा तो पावस अशा पद्दतीन दोंगर माथ्याचेर पडटालो की थंयसर झाडां आसतालीं, झोपां आसतालीं, हातूंतल्यान हो पावस जो आसा तें उदक जें आसा तें भूजल जें आसा तें भूजल आमचें अभिवृद्ध जातालें। पूण अंदू कितें जाल्लें आसा की पावस जो बदा बदा पडलो आनी तो सरळ आसा तो आमच्या आपले व्हाळ आमच्यो न्हंयो आसा त्या माध्यमांतल्यान तो दर्यान गेल्लो आसा आनी हेका लागून येणारो कालखंड जो आसा तो प्रतिकूल आसा। हांव मागतां की देवा कडेन हो जो पावस कमी पडलेलो आसा तो तुटवडो जो निर्माण जाल्लो आसा तो भरून येवपाक जाय आनी तो जर येवंक ना जाल्यार आमकां येणाऱ्या परिस्थितीक सामोरे वयचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।